नमस्कार. गोयच्या गावागावांतल्यो वेंचीक खबरो घेवन हांव सजना अंजुनकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सांग्या भायर वचपाक दिवचे नात IIT. सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच हाडटले प्रकल्प. मंत्री फळदेसायाचें स्पश्टीकरण. मोरजे CRZ नेम फाट्यार मारून चालू आसा बांदकाम. आमदारान घालचें लक्ष. थळाव्या नुस्तेकारांची मागणी. सांखळे पालिके खातीर वाडल्या रंगत. उमेदवार वेंचून हाडपा खातीर भाजपान नेटान चलयल्यात यत्न. सावड्डेच्या उदरगतीक दितलो प्राधान्य. थळावो आमदार गणेश गांवकाराचें आश्वासन. आनी पालया टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तीक जाली सुरवात. आमदार जीत आरोलकराचे हस्तुकी जालें उक्तावण. आतां खबरो विस्तारांत. IITचे सोपस्कर बेगीनूच पुराय जातले. हो प्रकल्प आमी सांग्या भायर कसोच वचपाक दिवचे नात. सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच हो प्रकल्प फुडें व्हरतले अशें समाज कल्याण मंत्री तशेंच थळावो आमदार सुभाष फळदेसायान सांगलें. हांगसर रस्त्याच्या कामाच्या उक्तावणा वेळार मंत्री फळदेसाय उलयतालो. हांव परत एक फावटी तुमकां सगळ्यांक सांगता, IITच्या सोपस्कारय पूर्ण जातले आनी आमच्याच मतदारसंघा भितर खंय नाल्यार खंय IIT जातली. हो प्रोजेक्ट आमी कशेंच भायर वचपाक दिवचे ना. सगळ्या लोकांक विश्वासाक घेवन सगळ्या लोकांच्या संमतीन सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास ह्या धर्तेचेर आमी हें काम करतात. परत एक फावटी म्हजे सगळे सांगेचे कावन्सिलर्स आमचे आयज एक नवे रस्त्याचे आमी हॉट मिक्सिंग करतात. हो रस्तो आसा सादारण 4 किलोमिटराचो अँड सादारण 3.5 कोटी रुपया मोडून ह्या हाजेर हॉट मिक्सिंग कार्पेट जातले. बरें दर्जेदार काम करपा खातीर आयज म्हणजे सगळे इंजिनियरांकय हांव धन्यवाद म्हणटा. बरे तरेन तांणी फॉलोअप केलो आनी हें काम आयज म्हाका दिसता की 1 वर्स जाले नंतर खुबशे कामाची सुरवात जावपाक लागली आसा. ह्या म्हाका दिसता 2 म्हयन्यां भितर नगरपालिका क्षेत्रांत भितर सादारण ते फक्त रस्त्याचीच कामां आमी 10 कोटीच्या वयर केल्ली आसात. आनीक हे 3.5 कोटी पयलीं सगळे इंटरनल रोड्स ऑफ म्युनिसिपालिटी आनी ताच्या नंतर अजून आमच्या म्युनिसिपालिटीचे 2 भाग उरलेले आसात. तेय रोखडेच जातले. मेचे पयलीं जावपाची तयारी आमी करताले, पूण कांय कारणाक लागून ते रस्ते मातशे उरलेले आसात. ते निश्चितपणान जातले. परत एक फावटी सांगे भागा भितर डेव्हलपमेंटाक सुरवात जाल्ली आसा. मोरजे तेम वाड्या वयल्या नुस्तेमार वेवसायिकांची पारंपारीक वाट आडोवन CRZ नेमांचें उल्लंघन करून व्हडा प्रमाणात बांदकाम सुरू आसा. हे विशीं थळाव्या लोकांनी CRZ विभागाक लेखी स्वरुपांत कागाळ दाखल केल्ली, पूण आजून मेरेन ताची कोणेच दखल घेवंक ना. देखून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. CRZ नेमांचें उल्लंघन करून पंचायतीन बांदकाम करपाक कसो परवानो दिलो असो प्रश्न थळाव्या लोकांनी केला. देखून नुस्तेमार वेवसायिकांची आडयल्ली वाट मेकळी करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मोर्जेकार ह्यो विशू आसा हो फिशरमॅनाचो तशें वडयो. ही वाट आसली पळय ती परंपरा ह्या जाग्या येयलो मागीर तो सुदन भाटकार पेंडेकर हेणें नुस्तेकारांक हे वडयेकार आसले पळय वयताले आपल्या पोटा फाटल्यान तेंच्यानी एक रस्तो धरलेलो आनी हे हॉटेलकाराक जागो ऐकला. हो साखर कारखानो हो मोर्जेन रावता आनी अशी आमची मागणी आसा ह्या सरकारा कडेन. LL कंपनी हो साखर कारखानो आसा. हेका पंचायतीन NOC दिल्या ती मागणी आसा. पंचायतीन NOC दिता जाल्यार आमच्या हे वाटे बद्दल तेंच्यांनी सोडपाची आनी आमच्या नुस्तेकाराक येवंक वचोन तेणें वाट सोडपाची आनी पार्किंग. आनी सेकंड म्हटल्यार गोवा सरकारान CRZचे हेका कशें बांदूंक दिलें. पंचायतीन सरपंचान डेप्युटी सरपंच पंचान हांकां कशी अलाउड दिली मानपाची. आज तर तुम्ही अशें तर बांदूंक दितात आमकां तर हे धांवडता आमकां तर पार्किंगेक
बोटीची वखदार आमकां ही वाट दिल्ली तर तुमी सरकारा कडेन अशी मागणी आसा आमी वचपाचें खंयसर पोटा फोंड्या वचपाचें खंयसर हे तर आमचे कडेन दादागिरी करता हे सेक्युरिटी दवरल्यात आमी तांकां त्रास करना आमची वाट सोडा तुमी आमकां वाट दिल्या पळय भाटकारान वाट वाट दवरल्या ती आमकां सोडा आमी आतां हे निवडून हाडटा सरपंचा पंचांक कित्याक लागून हाडटा आतां खंय आसात तुमी आमी कितें करपाचें हांव एकूच मागणी आसा आमदार मांद्रे मतदार संघाचो जीत आरोरकर हांव आल्बर्ट फर्नांडीस उलयतां तूं आमकां इकडे जाव हे म्हाका वाट तूं करून दितलो आमी तुजे वोटर आयज तुका शबासकी आसतली आमकां करून दिवंक जाय जिता कडेन जीत हांव आल्बर्ट फर्नांडीस उलयतां अशी मागणी आसा ह्या 2 दिसां भितर ही म्हाका तूं वाट करून दितलो पालिका वेंचणूक लागीं पावता तशी साखळे वेंचणुकेची रंगत वाडत चल्ल्या पुरस्कृत पॅनलाच्या उमेदवारांक वेंचून हाडपा खातीर भाजपा कडल्यान नेटाचे यत्न चल्ल्यात मजगतीं वॉर्ड नंबर 1 मदलो उमेदवार गितेश माडकार हाणें भाजपा पॅनलाचे उमेदवार आनी आदले नगराध्यक्ष यशवंत माडकार हांकां तेंको जाहीर केला मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाणें उमेदवारां वांगडा बसका घेतल्या उपरांत ह्यो घडामोडी घडल्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाचे आम्ही साखळी भारतीय जनता पार्टीचे पॅनल आयजूच आम्ही डिक्लेअर केले आमचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत तसेच प्रदेशाचे अध्यक्ष सदानंद तानावडे भाई यांच्यानी आणि हांव आसलो आणि सगळे आमचे कॅन्डिडेट आम्ही डिक्लेअर केल्ले आसा वार्ड नंबर 1 हो उमेदवार आमचो यशवंत माडकर हेका आमी डिक्लेअर केल्ले आसा आनी बाकीचे आमचे थंयसर जे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आसा जे रेसीन आसा ते आमकां आमच्या उमेदवाराक सपोर्ट डिक्लेअर करतले हांव थंयसरल्या उमेदवारा कडेन उलयल्लो सकाळी उलयला तेज्या नंतर आमी डिक्लेअर केल्ले आसा आनी म्हाका खात्री आसा तो उमेदवार आपल्या कार्यकर्त्यां सहित आमच्या यशवंत माडकर जो भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत उमेदवार आसा ताका सपोर्ट दितलो शेनवारा सावड्डे मतदारसंघातल्या आंबे उदक ह्या वाठारांत आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर हाणें नवीन वीज ट्रान्सफॉर्मर दोळे तपासणी शिबीर आनी जिमखानाचें उक्तावण केलें ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी सुवर्णा तेंडुलकर सरपंच चिन्मयी नाईक आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले आज आम्ही सकाळी सावर्डे पंचायती सावर्डे मतदारसंघात आम्यावतकार ह्या वार्डाक ज्या जाग्याचेर आमची सरपंच आसा सावर्डेची चिन्मयी नायक तिच्या वार्डान एक ट्रान्सफॉर्मराचें सकाळ फुडें उद्घाटन केलें त्या टायमार आमची चर्ची सुवर्णा तेंडुलकर आसलेले स्पेसिफिकली कशें आसलें की आसलेले सुभाष मागीर ही आसलेले आनी ताजो जेई पण आसलेलो हजर आसलेलो ह्या लोकांनी ह्या म्हयन्याक 2 ट्रान्सफॉर्मराचें उद्घाटन आमी केलें हांगा जो पळय विशय आसलेलो की लायट वचप मागीर ट्रीप जावप आनी ट्रीप जाले उपरांत पंपाक प्रॉब्लेम जावप अशा पद्दतीचे प्रॉब्लेम आसा ते सगळे प्रॉब्लेम आतां इरेडिकेट जातलो ह्या ट्रान्सफॉर्मराचें उद्घाटन एक बरी सेवा दिवपी आसा हांगा ह्या लोकांनी डिपार्टमेंटाची मग तेजे ते लायनमॅन लायन हेल्पर सगळे म्हणजे ते कशें आसा की म्हाका कॉपरेट करून काम करता त्या खातीर ही सेवा मेळटा दुसरी गजाल कशी आसा की एक आमी झेडपी थ्रू जिमाचें उद्घाटन केलें तिसरें आमी हांगा आतां साईबाबाचें दर्शन घेतले उपरांत आय कॅम्प जो पळय आसा त्या आय कॅम्पाचें उद्घाटन केलें आय कॅम्प चालू आसा चालू उरतलो सगळ्यांनी बेनिफीट घेवची अशी मोठी प्रश्न खेळा मळार चडशा तरणाट्यांनी मुखार येवचे हे खातीर सीझन बॉल क्रिकेट प्रशिक्षण शिबिराचें आयोजन करतले फुडल्या 2-3 दिसां भितर ह्या शिबिराक मांद्रे मतदारसंघात सुरवात जातली देखून सगळ्या क्रिकेट मोगी तरणाट्यांनी वांटेकार जावचे अशें आवाहन मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान केलें शेनवारा पालये वाठारांत क्रिकेट चॅम्पियन 2023 सर्तीचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो म्हणजे पालया गांव एका खेळान एका स्पोर्ट्सान एकी कडेन हाडपाक एक बरें कार्य म्हणजे पालया प्रिमियर लीग म्हटल्यार सगळे आख्खे वाड्यावाड्यातले गांव प्रत्येक म्हणजे पालया गांवांतले प्लेयर एकठांय येवन क्रिकेट हांगासर तुम्ही एक बऱ्यापैकी टोर्नामेंट घडोवन हाडल्या
आणि म्हाका दिसता वार्षिक टोर्नामेंट वर्साच्या वर्सा चालूच आसता आनी एक फेस्टिवल कहे स्पोर्ट्सान आनी स्पोर्ट्सा खातीर म्हटल्या खंय आमकां आनीक एक्सायटमेंट जाता. अशेंच स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तुम्ही कंटिन्यू चालू दवरचे. स्पेशली क्रिकेटान म्हाका खबर आहा क्रिकेट हो फेवरेट सब्जेक्ट आख्या गोंयानूच न्हू आख्या इंडियाभर. ताका लागून आमी स्पोर्ट्सान जाता तितके प्रयत्नय करतात. तुमकां आनी एक गुड न्यूज आहा की आमी सीजन नेट्स हे कॅम्प चालू करतात. म्हणजे जे गांवांतले भुरगे मांद्र्या सुरवात करतात म्हणजे गांवांतले जे सीजन खेळपाक सोदतात ताका लागून आमी अकॅडमी स्टार्ट करतात. इमिजिएटली हेच 2-3 दिसांनी स्टार्ट जातली आनी जे क्रिकेट प्रेमी आहात जे सीजन खेळोंक सोदतात ल्हान भुरगे तेंच्यांनी थंयसर कॅम्पान पार्टिसिपेट जावचे. ट्रेनिंग दिवन इतकी इच्छा आहा की वयर इंडिया लेवलीचे मेरेन आमचे प्लेयर्स आमचे गांवचे प्लेयर आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे प्लेयर थंय पावचे. परत एकदा अशेंच टोर्नामेंट क्रिकेट न्हू सगळे प्रत्येक फिल्डांतले म्हाका दिसता पालया व्हॉलीबॉल आनी क्रिकेट हे दोनूय चालू आहात. सो आख्ख्या मतदारसंघान जे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चालू आहा डेफिनेटली म्हाजो फूल सपोर्ट आसतलो. अशेंच तुमी स्पोर्ट्सा खातीर आनी यंगस्टरा खातीर कार्य चालू दवरपाचें. धन्यवाद. तालुका शिक्षणाधिकारी आणि 70 प्राथमिक शिक्षकाच्या जोड पालवान शिक्षणाधिकारी श्रीरंग बर्वे हांच्या निवृत्ती निमतान शिक्षण मंडळाचे सहाय्यक शिक्षण संचालक मनोज सावयकर हाणें श्रीफळ दिवन भोवमान केलो. ह्या वेळार बालचंद्र बावी, सरिता बर्वे, दत्ताराम बर्वे, प्रकाश गांवकर तशेंच आदले शिक्षणाधिकारी सुरेश गावस, प्रभाकर नायक आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. शिक्षक सांगतात, चांगले शिक्षक स्पष्ट करतात, वरिष्ठ शिक्षक प्रात्यक्षिक करतात. 1987 मध्ये त्यांची सहाय्यक शिक्षक म्हणून आंबेडी शाळेत नेमणूक झाली. पर्यटन खाते आणि गोंय पुलिशेन राबयिल्ल्या संयुक्त मोहिमेन 30 पर्यटक दलालांक ताब्यात घेतिल्ल्याचे उत्तर गोंय पुलिसक अधीक्षक नितीन वाल्सनान सांगले. पुलिशेन पयलीच फावट येदी व्हडली मोहीम राबयली. कळंगूट पुलिशेक हे मोहिमेंत वांटेकार करून घेवंक ना. हे मोहिमे खातीर एक खासा पंगड तयार करून तांकां कळंगूट दर्यादेग वाठारांत तैनात केल्ल्याचे अधीक्षक नितीन वाल्सनान सांगले. Yesterday night, in a joint operation by Tourism Department and Goa Police, so we have apprehended 30 touts in one stretch, and we have initiated legal action against them. What we did was like, after meticulous planning, we formed a special team of tourist officials and police men. This time we had a different strategy. What we did was like, instead of asking the Kalangut police station, because Kalangut police station staff, most of the people involved in touting, they are aware of who are the people posted in Kalangut police station. So what we did was like, हमने क्या किया, we actually robbed in police officers who are actually in distant police stations like Bicholi, वालपोई, कोलवाले, और उन पुलिस ऑफिसर्स को सिविल ड्रेस में लाइक टूरिस्ट ऑफिशियल्स वी डिप्लॉयड देम इन द कलंगूट एरिया एंड ट्राई टू अप्रोच द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन टाउटिंग एंड इन ए वेरी मतलब planned effort we have apprehended 30 of them.
So these kind of operations will again continue, and we will ensure that this problem, the problem of touting in the Goa, is contained or will be taken care of. आदींच कदंबा महामंडळाच्यो बशी खूब कमी आसा, तातूंतच पेडणेच्या चडशा वाठारांनी कदंबाच्यो कमी बशी तरतूद केल्या. लोकांक जाय त्या वेळार बशी येनात, देखून वेळे खातीर अडचण निर्माण जाता. महामंडळान हातूंत लक्ष घालून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पेडणेचो आमदार जीत आरोलकारान केल्या. शुक्रारा पेडणे तालुका कदंबा वाहतूक कर्मचारी संघटनाचे वतीन पेडणे वाठारांतल्या निवृत्त जाल्ल्या ड्रायव्हरांचे आनी क्लिनरांचो भोवमान केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार उपनगराध्यक्ष अश्विनी पालयेकर आनी हेर कदंबाचे कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. जे रिटायर्ड जाले ते देवान तांकां बरें आयुश्य दिवचें, आरोग्य दिवचें. जे रिटायरमेंट तेंच्यांनी फुडें जे रावन तशेंच तेंच्या भुरग्यांकूय बरें भरभराट दिवची आनी कसलोय सपोर्ट जावप तांकां, जाल्यार हांव सदांच तेंच्या वांगडा आसतलो. कित्याक आयज पेडणेचे तेंच्यांनी आयज सांगलें कितें खुबशे कलाकारूय आहा, ही कला तेंच्यांनी आपली चालूच दवरची. जे आतां ते कामाक ना, आतां रिटायर्ड आहा, तेंच्यांनी ही कला आमच्या भुरग्यांक दाखोवची पेडणेच्या, आनी भुरग्यांकूय आमच्या खंय तरी साथ दिवचो. तशेंच आयज आमच्या कदंबा ही म्हणजे कितें खऱ्यांनी एक फॅमिली कशी ती. कित्याक जेन्ना आमी स्कुलाक वयता, स्कुलाक गेले जाल्यार ते टायमार ते पावतात. आमी कित्याक टायमार पावतात? कित्याक जेन्ना तेंची सर्वीस बरी आसता तेन्नाच आमची भुरगीं पावतली. ताका लागून अशेंच तेंच्यांनी काम करचें जे फुडें आसा ते कदंबाचे हितून, आनी बरें आपली तेंच्यांनी हें दाखोवची. तशेंच हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट आहा, कित्याक आमच्या पेडण्याक जाता तितले बरी हें दिवची. कित्याक म्हाका दिसता चडशे कदंबाचे टायमिंगाक मातशे प्रॉब्लम जाता. ताका लागून म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा, चडशे फुटबॉल म्हणनाका आनी इब्रामपूर म्हणनाका ते सायडीन आमकां खुबसो प्रॉब्लम जाता. ते मातशे तुमी पळोवचे, आनी खंयसर आमच्या पेडण्यान खंय कदंबा कमी पडटा जाल्यार त्यो दिवच्यो. आनी तांचो एक रिक्वेस्ट आसलो कितें तांकां एक हॉल आनी तांकां पेडण्यान तांकां एक हॉल दिवचो आनी तांकां रेस्ट रूम ना, ते बद्दल तुमी विचार करचो आनी जाता तितलो बेगीन तांकां तुमी दिवपाचो. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान कानोळे नेरूल वाठारांत वचून बांदाची पळोवणी केली. हो बांद बेकायदेशीरपणान बांदला. नो डेव्हलपमेंट झोनांत ह्या बांदाचें बांदकाम केल्लें आसा. देखून उच्च न्यायालयान दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरण आनी जैव विविधताय महामंडळाक बांदाची पळोवणी करपाचे निर्देश दिले. ह्या वेळार कानोळे पंचायतीचे पंच वांगडी तशेंच उदका स्त्रोत खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. आयज आमी CCF थ्रू कोर्ट एक इन्स्पेक्शन आसलें, जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन फ्रॉम द GCZM एंड द बायोडायवर्सिटी. हो बांद हांगर बांदता पळय WRD ताचेर, तो बांदान जें डिस्ट्रक्शन्स केलां ते आयज सगळे ऑथॉरिटींक आमी दाखोवन दिलेलें आसा. जी पोंय आसली ती पोंय पुरयल्ली आसा तीच आमी दाखोवन दिली आनी ती एरिया मार्क केलेली आसा. हो आख्खो बांद जो आसा तो नो डेव्हलपमेंट झोनान पडटा, ते आयज GCZMन मार्क केला. आनी ह्या बांदाचेर आमची एकूच गव्हर्मेंटाक हें आसा की वयर जे डिस्ट्रक्शन आहा ते बंद करचें आनी रिइन्स्टेट द एरिया बॅक टू इट्स ओरिजिनल स्टेज. हें आमची मागणी करून आयज तर गव्हर्मेंट तरी आयकना जाल्यार हेच्या फुडें जी हायकोर्टाचे डायरेक्शन्स येयला त्या हेचेर तो तरी एग्री जायना जाल्यार आमी हें मॅटर तेच्या वयर वतले आनी वगत पडल्यार आमी NGTनी एप्रोच करपा खातीर रावचे ना. पूण हो प्रोजेक्ट हो डिस्ट्रक्टीव आसा वीच हॅज क्रिएटेड द इकोलॉजिकल इम्बॅलन्स ऑफ द कांदोलीम विलेज. आनी तरी आसतना आमचे जे लिडर आसा, जे रिप्रेझेंटेटीव आसा, तेंचे तकलेन वचना, तेंच्या दोळ्यांक दिसना हें डिस्ट्रक्शन. आनी हें डिस्ट्रक्शन ते कित्याक लागून करता पळय तें आमकां आजून पासून कळना. जो बांद 2-2.5 मिटर आसलो आयज खंय ना खंय तो 6 मिटर किंवा 7 मिटर आमची वीथ काडलेली आसा तेची. आनी टर्निंगाचेर ऑलमोस्ट अरावंड 15 मिटर्स तेंच्यांनी फिलिंग केलेलें आसा. इतली एरिया जेन्ना तो फील करून ते बांद क्रिएट करता तेन्ना हेच्या फाटल्यान खंय ना खंय तरी कितें वेस्टेड इंट्रस्ट आहा असो आमकां दिसता. तेन्ना मागता आमी ऑथॉरिटीज कडेन बी सिरियस अँड स्टॉप दीस वर्क, स्टॉप दीस डिस्ट्रक्शन ऑफ कांदोलीम.
गोंयची फॅशन डिझायनिंगाचें शिक्षण घेवपी विद्यार्थी सध्या सुटयेन कुणबी साडी विणपाक शिकतात. गोंयची पारंपारीक साडी म्हूण कुणबी साडयेन संवसारभर नांव जोडलां. ह्या साडयेक कशें विणप तशेंच कुणबी शाल आनी कुणबी लुगडां पासत आनीक वेगवेगळी वस्त्रां तयार करपाचें प्रशिक्षण गोंय हस्तकला महामंडळ तांच्या केंद्रांनी दिता. 50 दिसांच्या ह्या प्रशिक्षणाक विद्यार्थ्यां कडल्यान उप्पाट प्रतिसाद मेळटानाच चित्र ह्या वेळार पळोवंक मेळ्ळें. आमचो प्रयत्न आसा की कुणबी साडी विवींग रिवायव करपाची. आमची ओल्ड ट्रेडिशनल क्राफ्ट आसा ही गोंयची आनी ही सद्या अशी सगळे विवर्स कमी जावपाक पावल्ले आमचे. त्या खातीर आमी मोठ्या प्रमाणान ट्रेनींग घेवपा खातीर वेगवेगळ्या सेंटरांनी भुरग्यांक आमी आपयले आनी तांकां ट्रेनींग दिवपाक स्टार्ट केलेलें आसा. खास करून जी हायर सेकंडरीची जी भुरगीं आसा, जी फॅशन डिझायन एंड मेकींग भुरगीं आसा, ती हांगासर ह्या आमच्या फॅसिलिटीचो उपयोग करून हँडलूम विवींग शिकता. हांगा टोटल आमच्या गोंयांत 120 भुरगीं सगळ्या वोकेशनल स्ट्रिमाची जी आसा ती आमच्या बरोबर आसात आनी वेगवेगळ्या सेंटराचेर ती ट्रेनींग घेता. ना जनरल सगळ्या लोकांक शिकयता, पूण हो वेकेशनचो पिरियड आसल्या कारणान तेंच्या खातीर स्पेशल वेकेशन बॅच आमी सुरू केलेलो आसा. हो 50 डेज प्रोग्राम तांचो 2 म्हयन्याचो. शिक्षण फ्री आसा. वयल्यान आमी तांकां स्टायपंड दिता. SC आनी ST जर भुरगे आसा जाल्यार म्हयन्याक आमी 1,500 स्टायपंड दिता आनी जनरल भुरगे बाकीचे आसा तांकां आमी 1,000 म्हयन्याक स्टायपंड दिता. बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट. सद्या आमचे कडेन अरावंड 500 लोक जे आसा पळय ते ऑलरेडी रजिस्टर्ड आसा आनी काम करता वेगवेगळ्या सेंटरांचेर. आनी ह्या वेकेशनान आमचे कडेन मुद्दाम 120 भुरगीं रजिस्टर जालेली आसा. वेकेशन पिरियड हय. फक्त हायर सेकंडरीचीच भुरगीं आमी दितले. तांकां स्टायपंड आसतली आनी तांकां कंप्लीट ट्रेनींग गावतलें. हांगा वेगवेगळे प्रोसेस आसा हँडलुमाचे, जेणे करून ती हांगासर मुद्दाम हँड्स ऑन प्रॅक्टीस करतली ती आनी एक्सपर्ट जातली ह्या 2 म्हयन्यांत. शिकोवपा खातीर आमचे कडेन जवळ जवळ अरावंड 7-8 लोक आसा, 7-8 ट्रेन विवर्स आसा. बेसिकली तांकां कंप्लीट यान जें आसा पळय तें वळखपाक शिकयता. जे यान वापरले वयता ते आमी नॅशनल हँडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्यान हाडटा. ताका वार्प आसता, ताका एका तरेचें सूत आसता, वेफ्ताक एका तरेचें आसता. तें ज्या पद्दतीन हाडलें वयता तें मागीर सरळ करच्या खातीर तांकां आमी चरख्याचेर विणपाक शिकयता. की हे करप खूब इम्पॉर्टंट. गोंयान कमी सगळे मिन्स कपडे बीन करप म्हटल्यार लोकांक लायक न्हू घालप बीन तशें. तेजे खातीर तितून खूब स्कोप आहा. कितें कितें शिकलें? हांव हितूंगा कुंभी साडी शिकता आतां. मागीर दरी शिकला, टावल शिकला आनी वापेंग मागीर चरकांतल्यान सूत कशें बॉबिनार काडप बीन सगळें शिकला. G20 समिटाच्या फाटभुंयेर पणजेंतल्या साबार रस्त्यांचें डांबरीकरण सरकारान केल्लें. ह्याच काळांत सांत इनेजच्या रस्त्याचें डांबरीकरण केल्लें. मात कांय दिसां भितरूच आतां परत एकदां सांत इनेज रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्त्याचें काम सामक्या बाबत दर्जाचें केलां अशें मत थळाव्या लोकांनी व्यक्त केलां. इतले मजगतीं नांवा पुरती कामां करपी कंत्राटदारांचेर कारवाय करची अशी मागणी रस्त्यावेल्यान यो वच करपी लोकांनी केल्या. शुक्रारा मायणा नावेली हांगसर कुळकार देवाचो वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या निमतान वाड्या वयल्या लोकांनी भजन सादर केलें. देवाच्या भजनान तल्लीन जावन गावपी 66 वर्सां पिरायेचो श्रीकृष्ण दलाल मात लक्ष वेधी थारलो. दलाल हाणें गायिल्ल्या भजनांत स्वता गायक तशेंच आयकुपी मंत्र मुग्ध जाले.
आवाज गोयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.